Gavianove ye gitami nawaryami amcha somya vandun taka bhakte nami pasiyami amcha raya कृत्या सौम्याची निजाकी विची महिमाताची करताम का विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वळविका रसनावा कंता ताची बळवण काय गावया नवे ये गीतामी नावाळयामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्ते नामी रसियामी आमच्या राया. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकांनो. सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजूद ता देव बरोसो सणल्यांक बरोसो दिवचो कितें शांत हो शांत प्रति रितीन आम हर एकल्यांक आदार दिता कृपा दिता सक दिता बोळ दिता देवाचे आशिर्वाद मागोवन धाडटा. हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून मागता. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. हे संदर्भात अर्ग आनी त्या सवां मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सादो खातीर ते सवां खातीर मिस भेटयता उर्बन शर्मिळा शिकवेरा बऱ्या भलायकेचे ते सवां पासून मिस भेटयता विलियम हॉर्ता सिर्सी कारवार अर्गा मिस भेटयता चार्ल्स सिक्वेरा आनी कुटाम अर्गा मिस दिता लिना फर्नांडीस मस्कत तशेंच देवादीन पाऊल रॉड्रिगेसा जत्म्या पासून मिस भेटयता एलेन रॉड्रिगेस आनी कुटाम बचपे तांचे रेदे खातीर मागया. आमा समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या. सबार बरेंपण आमकां लाभलां. आमच्या जिवितांत आमी मागिल्लें आशिल्लें आमकां मेळ्ळां. देवा बापान आमच्या पात्रोन सांता मरीपाद भगवंत तुजो देव मरीपाद आमकां जायतें बरेंपण आमकां लाभलां. आमी मागिल्लें आशिल्लें आमकां सकडी फावो जालां. तशेंच आजी ह्या पवित्र तळाक आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयल्या आसता. बरोवशान आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आनी आमचे खातीर आमच्या देशा खातीर सर्वां खातीर कोण सकड आमचे खातीर मागता आनी आमी तांचे खातीर मागता म्हणून बसयलां. सगळ्यां खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी ह्या बलिदानांत पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमची काळजां मनां आमी देवाक समर्पण दिवया. एक घडी भर मौन रावया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे अस्खतकाय आमचे उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भुरग्यांक सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी मुक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर
Somiaka kutkar, Somiaka kutkar. प्रार्थूया. देवा आमच्या मंगळा बापा धर्मदत्तसा जो त्या देवावरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें, ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो आनी अशें आख्या प्रितीमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. हेजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दारासी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उबरापंदा तवण उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळतलें, कित्याक मंदीर उदेंतीक पूड करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशीन पंदल्यान वेदीच्या दक्षिणे वाटेन वळतलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवड्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी बैल्यान बोवाडो काडून उदेंतीक पूड करून आसा त्या बैला दारवड्यासी हाडलो. थंय दक्षिणाचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. देवदूतान म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळोवन आराबाक देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतच मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळीं प्राणी तांतू भोंवतात तें सगळें जिवोंक शकतले आनी जायती मासळी आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जिवोंक शकता. न्हंयच्या दोनूय कुशीच्या दोगाचेर सगळ्या जिन्साचें फळ दिवचें रूख वाडटलें. ताचीं पानां बावचीं नात आनी तें केदींच फळावेणें जावचें नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांत येता. तांचीं फळां खाणाक तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा, तुज्या दरवटाचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबें आसात आमचे पांय. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सगळ्या म्हज्या भाव भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा बिडार करून आसा देखून तुका नंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थिता. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. Alleluia, 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 Alleluia.
तुझे घर जावन आसा देवाच्या आजारपणाचे ते तुम्ही पवित्र सांभाळा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे भगवान जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बकरी आनी पारवी विकतले आनी दुडू वाटायतले. वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसोवन आसले. हे पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूक शेमिंडलें आनी तांकां सगळ्यांक बकरी आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वांटवकाराचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायलीं. परवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावना. म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करी नाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो तांच्या सिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणालें, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण तूं कितें असर्या तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून गेला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशान. ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवन तुटयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांकां सत मानली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो, आज पवित्र सभा लातेरन महाबाजिलिकाच्या समर्पणाचें फेस्त आचरण करता. लातेरन महामंदिर हाचें समर्पण आज केल्लो उगडास जावन हें फेस्त आचरण करतना मंदिर जावन आसा देवाचें घर. महामंदिर जावन आसा देवाच्या वस्तेचें घर. थंयसर चलता देवाची स्तुती, देवाक आराधन. आनी हें मंदिर आमी देवाच्या आजारपणाचो संकेत जावन पळयता. देखून खंयचेंय देवाळ जावंक पुरो तें आज आमी आचरण करचें. लात्रेन बाजिलिकाचें समर्पण जावंक पुरो वा सांत पेद्रूच्या महामंदिराचें समर्पण जावंक पुरो वा ह्या पुणशताच्या ह्या मंदिराचें समर्पण जावंक पुरो वा खंयच्याय देवाळाचें समर्पण. एक देवाळ जावन आसा देवाच्या आजारपणाचो संकेत. तशेंच हर एक मनशाची कूड जावन आसा ही देवाच्या आजारपणाचो संकेत. हर एका मनशात ती देव वस्ती करता, हर एका मंदिरांत देव वस्ती करता. देखून मंदिराक आनी मनशांक फावो तो गौरव मान दिवंक जाय म्हणलें सत आयची सुवार्ता, आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें जाल्यार पास्क परब लागीं पावल्ली आनी ह्या पास्क परबेच्या समयार जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. खंय तावन? नजरेता तावन गलिलिया तावन जेरुसलेमाक कुशीन तो सोडून गेलो. जेरुसलेम शहर दोंगरा वयलें शहर, शिहोन शहर म्हणटात ताका. शिहोन शहर दोंगरा वयलें शहर, दोंगराच्या थळवेर आसा जाल्लें शहर जेरुसलेम शहर. आनी जेरुसलेमांत आशिल्लें मजबूत देवाळ, जुदेवाचें एकमात्र देवाळ. आनी हें देवाळ बांदूंक दावीद रायाक मस्त आशा आसली. दावीद रायाक मस्त आशा आसली देवाळ बांदली जाय म्हूण. कित्याक देवाळ बांदली जाय म्हणलें आशा? इस्रायल लोक
इजिप्तात जावन आपल्या मायंगावाक पाटी येता आसतना सिनाय पर्वतार मैजे मुखांतर देवान 2 पळयो दिल्ल्यो उपादेश 10 उपादेशांच्यो 2 पळयो आनी ह्यो पळयो देवान तांकां तांच्या मोगाचो संकेत जावन दिल्ल्यो देवा सवय तांणी समक जंय देवा सवय तांणी आस जंय देवा सवय तांणी जिये जंय म्हणल्यार त्या इराद्यान 10 उपादेश ह्या 2 पळयांनी बरोवन मैजेक देवान सिनाय पर्वतार दिल्ले आनी ते उपादेश वो लोक जंय ते उपादेश एका पेटेन दवरन ते लोक वयताले खंयसर वेतात थंयसर ते व्हरताले ताका सोल्ल्याची आर्क पेट म्हणटाले सोल्ल्याची आर्क पेट सोल्ल्याच्या आर्क पेटींत हे पळयो दवरताले पळयो दवरन ते भक्तीन पुरुशां वार ते व्हरताले आनी खंयसर ते तंबू मान रावतात त्या सुवातेर फातरांची एक वेदी बांदताले आनी ते वेदीचेर ही सोल्ल्याची आर्क पेट दवरताले आनी ताका एक तंबू बांदताले तंबू आनी अशें इस्रायल परसा इजिप्तांत मायंगावा पावल्या उपरांत थंयसर राय आयलो साऊल राय देवा अविधेय जालो ताच्या जाग्यार दावीद रायक विसलो इतलीं वर्सां जालीं जाल्यार ह्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेक एक मजबूत एक देवाळ एक पाकें उबारूंक तांकां साध्य जावंक ना आनी असल्या परगत्यंत दावीद चिंतालो महान श्रेष्ठ राय ह्या सोल्ल्याची आर्क पेट दवरच्याक आपूण एक व्हड मजबूत देवाळ बांदतलो पूण कितें करचें ताच्या सगळ्या जिवितांत ताका साध्य जावंक ना कित्याक म्हळ्यार बोंतोणीची राष्ट्रां इस्रायलाचेर तवड धाड घालतली जाल्ल्यान झूज मांडूंक देंवताली जाल्ल्यान जावंक पुरो असिरियाकार जावंक पुरो बबुलिनाकार आनी अशेले फिलिस्तीकार अशेले राष्ट्रां तवड इस्रायलाचेर धाड घालतना ताका झूज मांडूंक जालें फिलिस्ती विरोध असिरियाकारा विरोध बबुलिना विरोध ताणें तवळ झूज मांडलें आनी बोंतोणीच्या राष्ट्रांक पुरा ताणें चलवयलीं आनी देशांत ताच्या इस्रायलांत देशांत शांती हाडचें वातावरण ताणें आसा केलें आनी अशें म्हणटाना ताची सगळी प्रायी उतरली ताका तें बांदूंक जावंक ना कित्याक म्हळ्यार ताचें सगळें जिवीत झुजांत सोंपलें आनी ताचे उपरांत आयिल्लो राय ताचो पूत साल्माव राय ताका झूज मांडूंकची गरज नासली ताणें सगळ्या बोंतोणीच्या राज्यां सांगाता ताणें इश्टाका जोडली तांच्या सगळ्या राजकुंवरनी सांगाता लग्न जालो संबंद जोडलो आनी ताका झगडें करीचें म्हूण नातल्लें झूज मांडचें म्हूण नातल्लें अशें जाल्यार ताच्या समाधानाच्या शांतीच्या काळार देवाक मजबूत देवाळ उबारचें येवजन ताणें हातीन घेतलें आनी आपल्या बापायची दाविदाची आशा संपूर्ण केली 44 वर्सां लागलीं हें देवाळ उबें करूंक 44 वर्सां आनी हें मजबूत देवाळ जेरुसलेमांत आयले उपरांत वो लोक त्या देवाळाची वर्ती एक भक्त आचार सेतालो देवाळाक वर्तो मान दितालो तांची घरांय देवाळाच्या कुशीनीच म्हणजे देवाळाक फूड करून आनी तांची सरीक निश्चय तांणी देवाळाक फूड करून सगळे इस्रायलांत खंय गेले आसल्यार देवाळाक फूड करून तांणी आसचें आसलें आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज पास्कांचे परबेक तयार जावन थंयसर देवळांत दाबा जो चलोवन आसलो आनी जेजू थंयसर वेताना कितें पळयता थंयसर गोरवां विकतात पारवे विकतात कोवडे विकतात बोकरे विकतात आनी थंयसर वांटवकाराचे मांड आसले वांटवकाराचे मांड म्हळ्यार तुमी जाणात सोऱ्याचे मांड न्ही वांटवकाराचे मांड तुमी जाणात मनी एक्सचेंज कावंटर म्हणटात मनी एक्सचेंज कावंटर कित्याक म्हळ्यार हांगासर पळया जायतो लोक थंयसर होम बलिदानां भेटोवंक येतालो सॅक्रिफायस भेटोवंक येतालो कोवड्यांचे सॅक्रिफायस बोकऱ्याचे सॅक्रिफायस तशेंच पारव्याचे सॅक्रिफायस तांच्या तांकी प्रमाणे तांच्या कुशे प्रमाणे तांच्या आंगवण्या प्रमाणे बलिदान ते भेटयताले जावं पुरो पाशव्यांचे जावं पुरो कोवड्यांचे जावं पुरो पारव्यांचे जावं पुरो बोकऱ्यांचे शेळयेचे गोरवांचे अशें बलिदान ते भेटयताले आनी ती बलिदान त्या देवळांत भेटोवची बली आसा पळय ती बली अपुट्ट आसूंक जाय एक दादलो आसूंक जाय स्त्री आसूंक नजो खंयचीय दादलो शेळी वा दादलो बली जावंक जाय
आनी त्या बलयेक कसलेंच आयब वा कसली स्पिडा आसूंक नजो, ती कुरवंक नजो, तिका एलर्जी आसूंक नजो, ताचे पाखां जडलेलीं आसूं नजो, ताची लोंव जडलेली आसूं नजो, अपट्ट चुरुक आनी प्योर आसूंक जाय. तसली बली मात्र भेटोवंक परमिशन थंयसर आसले याजक दिताले. आनी लोक कितें करतालो, महिला फाटल्यान सोलोन येतालो. आतां जे बरी वेहिकलां बसां कांय नातलीं, महिला गटले त्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान, त्या फातराच्या गजांतल्यान, त्या कांटयेच्या बोल्यांतल्यान सोमकोन येताना हे पारवे आणगी, कोवडे आणगी, बोकरे आणगी, शेळयो आणगी येताना तांकां गाय जाताले, तांकां मार जातालो. ती हुशार नासतना आसतालीं आनी थंयसर बली भेटोवंक तांकां ती सोडिनातले, योग्य न्हय म्हणून ताका तिरस्कार करताले. आनी अशें तांणी ती आडलेली थंय सोडी जी आसली, दुसरी मोलागे जी आसली, थंयसर स्टॉलां आसलीं, त्या स्टॉलांत सर्टिफिकेट दिल्लींत थंयसर बलयो बलिदानां भेटोवच्यो बलयो मेळटाल्यो आनी त्यो तांणी मोलाग घेवच्यो आसल्यो. देखून कितें करतालो पयसलो लोक, आमी इतल्या कश्टांनी व्हरून ती बली थंयसर रिजेक्ट जायत जाल्यार आमकां लॉस, वेगी एक उरलें उपरांत थंय दुसरी काण घेवचे आनी थंय आमी अनाथ सोडीचे बेश्टें खाल्याक म्हणून लोक कोणी आपल्या घरची बली थंयसर व्हरनातलो, थंयसरच मोलाकाण घेतालो. आनी थंयसर मोलाक विकतले आसात पळय ते, आनी ह्या थंयसर आसले सर्टिफिकेट दितले थोडे याजक आसा सदुसे वर्गाचे, तांकां थोडें कमिशन आसतालें. देखून थंय स्टॉलांत आसले मात परमिशन मेळटालें. देखून कितें करताले, थंय सडीत मोलाक विकताले आनी घरांत 5 रुपया काडलो जाल्यार थंय 15 रुपया विकताले. सडीत मोल विकताले आनी बापाच्या लोकांक लुटताले. कोणाच्या नांवान? देवाच्या नांवान, देवाळाच्या नांवान लुटताले. एक ते गजाल, बलींची गजाल. दुसरें वाटावघराचें मांड. वाटावघराचें म्हळ्यार मनी एक्सचेंज कावंटर थंयसर आसलीं. पळया, जुदेव लोकांच्या शास्त्राचें आनी फरिजेवांचें कानून आसलें, खंयच्याय जुदेवांनी त्या देवळांत दुडू घालताना पावंड घालूंक नातलो. पावंड चलावणाक आशिल्ले पयशे पावंड. कित्याक म्हळ्यार रोमी चक्रवर्ती थंयसर अधिकार चलयतालो. रोमी चक्रवर्ती थंयसर अधिकार चलयतालो आनी हो रोमी चक्रवर्तीच्या अधिकाराच्या त्या काळार इस्रायलांत पावंड पयशे, पावंड आसात पळय ते चलावणाक आसले. बोल्सांत आशिल्ले पयशे पावंड. तुवें खंयसरी दूद काडूंक जाय, तरकारी काडूंक जाय, मासली काडूंक जाय, तुवें पावंड दिवचे. पावंड कित्याक म्हळ्यार चलावणाक आशिल्ले पयशे पावंड रोमी चक्रवर्तीचे. देखून जेजूक एकलो म्हणालो रोमी चक्रवर्ती तीव्र दिवचो सामागी न्ही सूख म्हणून. जेजू कितें म्हणटा, एक नाणें दी, नाणें. आनी नाणें दिताना म्हणटा आतां कोणाचें रुपणें आसा? चक्रवर्तीचें. तर चक्रवर्ती दिया, देवाचें देवा दिया पळया. आनी हांगासर हे चक्रवर्तीचे पयशे जेरुजलेमाच्या देवळांत घालूंक नातले काणयेक. कोण पळय घालता तो महापातकी जाता. महापातकी म्हण ताका ठरयताले. देखून लोकांच्या मोतींत आसलें, जर तर हे रोमाघराचे पयशे आमी जर तर जेरुजलेमाच्या देवळाच्या हुंडेंत घाले जाल्यार, धर्मपेठेन घाले जाल्यार आमी पातकी जाता, सुखीदार जाता. देखून ते घालूंक वचनातले. देखून कितें करताले, आपणा लागीं आसले पयशे थंय वांटोवकाराच्या मांडा लागीं वचून एक्सचेंज करताले. एक्सचेंज ते पावंड दिताले, शेकेल काणे घेताले आनी शेकेल घालताले. शेकेल. आनी हांगासर कितें जातालें, तुवें 1 पावंड दिल्यार, कळ्ळें गे, 1 पावंड दिल्यार तुवें थंय 5 या 10 शेकेल दिवचे आसले रे, तुका 5 शेकेल दिताले. थंयसरी ह्या बापाच्या लोकांक लुटताले. थंयसर कोण ते यार करताले मनीस. आनी जेजूक बेजार जाता. कित्याक तांणी थंयसर यार केलो म्हूण बेजार जायना. विशेष रितीन लोकांक लुटताले पळय देवाच्या नांवान. आनी प्रते रितीन देवळाच्या नांवान लोकांक विशेष रितीन लुटताले आनी लोकांक चीट करताले. अशा संदर्भार जेजूक राग येता. आनी कित्याक म्हळ्यार हांगा मनशापण नातलें. आनी थंयसर मात्र न्ही, देवळा भितर पर्यंत आनी कावंटरां घाल्लीं, स्टॉलां घाल्लीं. आमचे परबो जातात, आमचे फेस्तां जाताना आमी पळयता मस्त स्टॉलां आसतात. इगर्जे भितर आसनात, भायर आसतात. इगर्जे सांत म्हणटात ताका. सांतेंत मस्त तांबड्या गुळ्याची जावंक पुरो, ज्युसाची, आयस्क्रिमाची आनी कलीन गोंबेची आनी मस्त स्टॉल आसतात. भायर ती इगर्जेक संबंद ना, ती भायर. पूण देवळा भितर, इगर्जे भितर, देवळा भितर देवाक आमी पयलो स्थानमान दिवंक जाय आनी देवळांत आसलेल्या लोकांक पयलो स्थानमान दिवंक जाय. थोडे पटी आमी कितें करता,
आमी देवाळाक स्थानमान दिना ते लोकांक स्थानमान दिना आमी कितें करता फेस्ताक वेता इगर्जेक वचना मिसाक फेस्ताच्या सांतेन भोंवचें तांबडे गुळगोवचें पाळण्यार बसचें ज्यूस पिवचो आयस्क्रीम खावचें आमलेट खावचें तें तोंड पाटी येचें पळया खंय गेल्लोय फेस्ताक गेल्लो मिसा गेलोय ना मिसाचें बलिदान पेटयलें ना कुमगारकान गेलो ना कुमसार जालोय ना तें कांय ना इगर्जे भितर येवचें ना फेस्ता तर्फेन व्हडलें जेवण आसा गेलां सगळे लोक जेवणा फाटल्यान ते रांदूंक ते वाडूंक ते वाडूंक आसा रांदूंक आसा जाल्यार 100 जावन ते 100 लोक थंय रावन उबा रावन पळयता सोडल्यार देवाळाक येवचें मिसाचें बलिदान पेटोवचें कुमगार सेवचें देवा अर्गां दिवचें तें ना जाल्यार तुजें फेस्त आचरण करण व्यर्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा देवाळाक दिवचो जागो पयलो देवाळाक दिसय देवाक दिवचो जागो पयलो देवाक दिसय देवाक दिवचो मान देवाळाक दिवचो मान पयले तुमी दिवंक जाय उपरांत तुमचो दाबाजो उपरांत तुमची आडंबरां तुमी करूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो खंयच्याय फेस्ता परबेक आमी गेल्या नंतर देवाळा भितर वचून देवाची स्तुती करचें आमचें कर्तव्य जावन आसा तवळ मात्र तें फेस्त आचरण केल्लें बरी जाता शिवाय भायर मार्केटींत सांतेंत भोंवन आयस्क्रीम केल्ल्यान जायना म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर आमकां दिता यार करतल्यांक जेजू दुरसना यार करतल्यांक जेजू तिरस्कार करना यार करतल्यांक जेजू म्हणटा देवाच्या नांवान तुमी सडीत वसूल करचें न्ही देवळाच्या नांवान तुमी लोकांक लुटचें न्ही तुमी कितें करीसय तुमकां फावो तें कितें आसा तें दवरन मात्र तुमी तुमचो वावर करीसय वावंट करीसय देखून तुमी यार हांगाच बिजनेसा फाटल्यान वेचें न्ही देवा फाटल्यान तुमी वचजय देवाक तुमी स्थानमान दिवंक जाय प्रमुख कितें तुमी समजूंक जाय देवाळ जावन आसा देवाच्या वस्तेचें घर तें सोरांचें बुयार करूंक नजो लुडकारांचें ठाणे करूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी थोडे पटी देवाळाचो फावो तो जागो फावो तो स्थानमान फावो तो गौरव आमी दिवंक आसा देवाळ आमच्या झगड्याचें ठाणे करूंक नजो देवाळ आमच्या मोसराचें ठाणे करूंक नजो देवाळ आमच्या स्वार्थाचें ठाणे करूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता थोडे पटी देवाळ आमकां कांयच देवाळ म्हणून बगना देवाळ आमकां थोडे पटी हॉला बरी बगता देवळांत आमी उलयता देवळांत आमी राग करता देवळांत आमी गाळी दिता देवळांत आमी शिराप दिता देवळांत आमी नाका जाल्लें पोजडे उलयता देवळांत खबरो करता देवळांत आमी जाय नाका जाल्लें पाठी उलयता अशें करूंक नजो देवाळ तो पवित्र जागो तो अत्यंत पवित्र जागो देवाच्या वस्तेचें घर तें देखून आयच्या पयल्या वाचपान पळयता आमी देवळांतून भायर सरता तें सास्तीक जिविताची झर उजव्या हातान तें उजव्या देवळाच्या उजव्या कुशींतान वळोन आयलें तें उदक कसलें उदक हांगासर ह्या देवळांत 2 तरांची झर वळोन येता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो एक जेजूच्या एवकरिस्ताच्या कुडी रक्ताची झर कशें कुर्सार जेजूच्या कडवळांतल्यान उदक देंवन गेलें त्याच मापान जेजूच्या कुडी रक्ताचें तें झर आसा पळय तें उदक जेजूच्या कुडी रक्ताची झर वळोन येता हर एका मनशाच्या काळजा मनांत ह्या मेजा वयर भेटयलेल्या ह्या पवित्र आल्तार वयर भेटयलेल्या त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं ती जेजूच्या कुडी रक्ताची झर हर एकल्या मनशाच्या काळजा मनांत वता दुसरी झर जावन आसा देवाच्या उतराची झर ती वळोन येता हर एकल्याच्या काळजांत मनांत कानांत हर एकल्याच्या जिवितांत ती वळोन येता घुसता आनी देवळाच्या चाराय कुशीन वता तुमी आज देवळाच्या चाराय कुशीन तावन हांगासर आयल्यात तुमच्या काळजा मनांत ह्या देवाच्या उतराचो सार तुमी घालतात ह्या देवाच्या उतराची झर तुमी वळयतात ह्या देवाच्या उतराची सकत तुमी आपणायतात तुमच्या काळजा मनांत आनी संवसाराच्या चारय कुशीन वतात आनी हें देवळ जावं पावता उदकाच्या झरीचें ठाणे आनी ह्या देवळाच्या कुशीन तावन वळलेलें उदक तुमच्या काळजा मोतीन वळटा आनी तुमी तें व्हरून वेतात सगळ्यांनी एक जावन देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देवळांत वळटा 2 तरांची झर जेजूच्या कुडी रक्ताची झर देवाच्या उतराची झर आनी ही देवळांतून मात्र भायर वता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय देखून जायते जाण हांगा येतात ह्या कुडी रक्ताच्या झरींतले पियेतात खातात ह्या देवाच्या उतराच्या झरींतले साकतात पियेतात संतुश्ट जातात आनी पाटी वेतात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून देवळाक फावो तो मान दिवया देवळाच्या नांवान आमी देवाळाच्या नांवान फायदो जोडचो न्ही देवाच्या नांवान आमी लोकांक लुटचें न्ही बगार देवाच्या नांवान
देवाक आमी होगलाप दिसई देवाच्या नांवान देवाळाक आमी देवाळाचो मोग करिसई देवाळाक आमी गौरव दिसई आनी ह्या मुखांतर आमी देवाळाची स्तुती करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजू म्हणटा तुमी देवाळाच्या नांवान सोपूत घालूंक नजो कित्याक देवाच्या वस्तेचें करतें भुमीच्या नांवार तुमी सोपूत घालूंक नजो देवाच्या पांयाची मणय ती आनी सर्गीच्या राजानूय तुमी सोपूत घालूंक नजो कित्याक देवाचें सिंहासन तें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवूस आज देवाळाक इतलो मान गौरव दिता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या देवाळान स्तुती करतली कितल्या मापान ह्या देवाच्या देवाळाक आमी गौरव दिवंक नजो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही चिंतना आमी मतीन दवरया देवाचें उतर आयकतना जेजूच्या नांवाक जेजूच्या देवाळाक हो तो मान गौरव दिवया ह्या मुखांत जेजूकूच आमी गौरव दिल्ले बरी जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक बरे दोळे दामपया आमी कसलो मान स्थान मान आमच्या सोम्याक आनी ह्या देवाळाक आमी खंय सर्वेता तें देवाळ पवित्र मागलेलें देवाळ तें आनी त्या देवाळाच्यो मोग करूंक जाय देवाळाची स्तुती करूंक जाय देवाक आमी मान आनी आराधन करूंक जाय असलेंची विचयूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण विशेश करून मागया आमेन. मी तुझे वेदी लागे बापा पेटोंच्या कानी पातकी आमी पूर्ण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही कानी हे बापा ही कानी कामची हे बापा ही कानी कामची हे बापा ही कानी कामची मोगाळ भुग्यानी दिवची. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदवास स्फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदान साजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सोडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वरयलें तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशां कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवा देहेन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेंचे शिकोवण सगळ्या मनशां प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदुताच्या बुनयादीचेर थेर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेंच्या दळबरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Serves por tu सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. सभा समिती में गालिया
बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धरून पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखेशन कश्ट मरो शुभेच्छा आनी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्या आदीन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पदकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वरा उतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergatuya. Somi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novianie tolo, Jesu novianie tolo. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सुवंड आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड रगत सवतिल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आगे तुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगतीनंत तरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माया संगती दिसोपती बागेव जुजे बागेवत धर्मदूता बागेव जुतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Yas Jesu वरवीं Yas Jesu सांगाता Yas Jesu थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने भयभा तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना संगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे वस्ती स्विकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्पुरास्त्र वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान समज काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रेक लागून आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. इतिहास जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या अपोस्तलांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोफे आसो तुमचे सोफे आसो. माया मग सुखूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची देवाची शिडी शिळये संसाराचे संसाराचे पाप पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ती देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती या शळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सुभागी. सोमिया तुवें आमचे तुवें म्हाका पवना म्हाका पूण तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. तुका
सेवच्या काळीजे यात्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मुझ्या काळजांधनिया दादोस तू कर येण्यान तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान म्हज्या रूपा तू कसमाका दिता मुझे आत्मी खान तू जाता कुरपे जीवी तुला भयता मुझी जिनी नंदन करता स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान म्हज्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान म्हज्या प्रार्थोया भौमगळा बापा मागे उंचूत देवाच्या जायतेवंत पूर्णा बसोत या नविनाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. मोगाचेनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. बऱ्या संख्येन या पुंतळाक येवन ह्या मिसाच्या नव्यानाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचो स्वागत मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यान करतात त्या सरभक्तिकांकी अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. मंगळारा हर एका मंगळार सकाळी 9 वरार मीस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. व्हड संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवण दिता. जानेवारीच्या 4 तारखेक तावन आमी 2 नव्यानां सुरू करता. सकाळी 8:15 वरांक तशेंच 10:30 वरांचें नव्यान सुरू करता. जानेवारी 4 तारखेक तावन आनी जेवणाची मंडावळ हांगासर आसा जातली देखून हे तुमी मतीन दवरूंक जाय. तेदळ पर्यंत सकाळी 9 वरार एकच नव्यान आसतलें. ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागतले. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ले रेलिको, कोंतां बेंतिन्यो इत्यादी थंयसर आसात. बायबल डायरी आसात, कथोलीक पंचांग आसा इत्यादी थंयसर आसात. थंय तुमी सगळे वापरचे आनी हे खंडीत तुमच्या आत्मेक जिविताक आनी खंडीत तुमच्या आत्मे झुजावेरो झुजोवंक जंय जोडूंक वस्तू उपकारतात तसो फायदो जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन हांगासर आसात. गांठी दुखी गॅस पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदांनी तेल ऑफिसान मेळटात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडूंक उलो दिता. तुमची मिसां आनी तेसां ऑफिसान दियात. तेसां थंयसरी फाटल्यान तुमी घालयेत. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन आमी हांगासर दिता. सांगाता तुमच्या खातीर विशेश करून मागता. देखून कोणाक तुमी कावन्सिलींग जाय तांणी आमकां येवन मेळयेत आनी हप्त्या मदें तुमी येवयेत. येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. खंडीत फोन नंबर तुमकां ऑफिसान मेळटा नाजाल्यार गुगलान तुमकां मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता आसतना तुमच्या खातीर विशेष करून मागता. ऑफिसान तुमी तें दिवचें. ह्या संदर्भार परत तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आतां आमी नव्यानाक आयती जावया.
पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बिनीनो सर्गी समसमगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघी वजूता दिवसरकारा सांजे तुझ्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमच्या पासोत विनंती करता सांजुतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराणे सवड भाव तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता तुका आणि धर्म रुजूतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागती स्वामी उगडास करता बघे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे हे मागणे मिळयता ए जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीद मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिरान मिळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर अगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भवत्व उद्देशी तू आतां करोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सतमनता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवा सोनी पेल्यासो करो मोग वाडय आतां आमी मागे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे बारी बादोबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुझ्या दैवी कुशेव प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बसता जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पतीने आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वता आमेन सांजुतात देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजू सोसयरो आनी दर्द वचन आसलेल्या भाग्य उजवतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सुरवंदर असो मोवाळ मुक्तो जाणा जाल्लोय ताच्या सुडोनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक खर्च अडचणी दिसपण निराशेच्या परिस्थिती असलेल्यांचो तूं गेली शर्यती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशेता पत्तीनेन आयलां देखून बश्यां मुगल भावनो बिनीनो जायती ते सवां तुमी हांगासर घालतात आमचे कडेन मागूंक विनंती करतात आमी सगळीं सांगात मेळोवन ह्या त्या सवां खातीर मागता जायत्यांक जायतें बरेंपण फावो जाता त्या बसोत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना हांगासर 17 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक 2 जाणां सारकी वाट दाखोवचे खातीर 27 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याक इंजिनियरींग शिकाप बऱ्यान संपोवंक एकल्या जाग्याचे सर्वे बऱ्यान जावंक 15 जाणांक प्रतिरितीन बरें काम फावो जावंक 13 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावंक 14 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा ती गूण जावंक तशेंच 18 जाणां बरी विजा मेळोवंक 13 जाणां रीण फारी करून कुरपा मेळोवंक एकल्याची गॅस्ट्रीकाची दूख सगळी गूण जावंक कुमटेची शिरेची तकलेची दूख गूण जावंक पोटांतली दूख गूण जावंक तशेंच 2 जाणांच्या हातापांयाच्या गंटेची दूख गूण जावंक डायबिटीक BP आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्या उत्तरप्रयाच्या स्त्री कुडींत ती अस्कत काही वचोन बळ आनी भलायकी सदांच फावो जावंक कुटुंबान ताका बाबा आनी माया मोगान जिवंक एकल्यान पिवणे सांडून संतोशान समाधानान जिवंक 13 जाणांक रीण फारीक करून कुरपा मेळोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक ताची मत उजवाडावंक 8 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान आनी माया मोगो रास करूंक 2 जाणांचे खाजरी जिवितांत बरेपण आसूंक 2 जाणांचे रक्तांत आसले समस्या ते गूण जावंक 5 जाणांचे टेन्शन पयस जावंक एकल्याक MBBS सीट निटा मुखांतर फावो जावंक 6 जाणांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावंक 6 जाणांक बरें मार्क्स काडून पास जावंक एकल्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक 9 जाणांक विजा बेगीन मेळच्या पासत 10 जाणांक कोलेस्ट्रॉल BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्या चेडवा तावन पयस रावंक आनी समस्या तावन ताका राखून व्हरूंक एकल्याचो जागो विकून गेल्ले पयशे ते पाठी मेळोवंक 6 जाणांक गांठी दूख गूण जावंक एकल्याक भायर पडल्ली वस्त पाठी मेळोवंक 13 जाणांची राग आनी हट पयस जावंक 2 जाणांचे बाळंतेर बऱ्यान जावंक भलायकी वंत भुरगें फावो जावंक 2 जाणांक दिवंक आशिल्ले पयशे वेळार पाठी मेळोवंक एकल्याची आस्थमा पिडा गूण जावंक एकल्याची कोर्ट केस बेगीन इत्याद जावंक सांगतास
50 आणि 7 जणांनी विविध संघातील मागोंक विनंती केल्या तांचे खातीर मागे आमचे खातीर मागे आमी दिंबी घालया सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया अर्गान तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळ समया सांजुता देव मारू बाजू बारलेली सगळी मागणी तुका आमी समर्पण दिता हांव समया वडा बरवतान वडा बरवशान वडा बावतान वडा मोगान समया ही मागणी तुजेर आमी समर्पण दिता आमचे तूं दया दाखय तुजे दयाळाची दिस्त आमचेर घाल समया तुजे काकुळतीची दिस्त आमचेर घाल आमच्या काळजाची अंतरेक तूं जाणाय आमच्या मनाची चिंता तूं जाणाय आमच्या आटेवेटी तूं जाणाय समया कितें फवस आय कितें नजो तें सर्व जाणाय सर जाणा जाल्ल्या सर्वेस्परा देवा आमचे बिरमतपाक तुज्या आमच्या मागण्याचे बळ आमच्या मागण्याची सकत तुझे ते पावोवन दे आणि आमकां मागलेले सगळे मेळोवन दी समया तुझे उदंड दयाने सर भक्तीक आशीर्वादीत कर ते माध्यम मुखांतल्यान नवयन करता तांचे तुजो आशीर्वाद घाल समया वडा बाबरतान मागलेले जे मागणी तूं आयकून घे सर्वेस्परा आमचे दया दाखय काकूळ तूं दाखय आशीर्वाद दी समया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मंदर्शिया म्हजे मोतीर काळू काडन म्हजो भावार्थ दंडोळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस नावंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाची गुंडाय तो हांव तुका उलो मारता आशा सणलेल्या बरोस दिवचे करीत दिणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कंटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसी नवादकी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर आनी वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका आजोवन दी अशें आमचे सुमयेचे तुजे माई मेवत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन ओके हांव जुतात देवाक उलय कस्त अडचणी निराशेंत आसलेल्या जेजू मुखार बरो दीक शरती जावन आसच्या बगे हांव जुतात देवा आमा बसत जेजू लागी विनंती कर आमचे पाप सैबा बिस्प सैबा हेर फुडारांक जेजून कृपा आनी मजत दिन सांबाळचे खातीर आमा बसत जेजू लागी विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूची सुवार्थ समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धाडचे खातीर आमा बसत जेजू लागी विनंती कर जेजू बऱ्या गोवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कऱ्या प्रार्थीतक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आमा बसत जेजू लागी विनंती कर बगेन कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगारची बिडारां करचे खातीर आमा बसत जेजू लागी विनंती कर श्रील समेस बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून शास्त्रीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा बसत जेजू लागी विनंती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रवडण्याचेर जैत वरच्या की आमा बसत जेजू लागी विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूता आनी रक्त साक्ष बगे उजुतात देवा तुवें जेजू समोर जायते म्हटला तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय पत्कचेर स्वार्थाचो वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्त अळकडीमध्ये निराशेने बेसाऱ्यान तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणान शबित्यान सुमकून सर्गे देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशीं करी क्रिस्त आमच्या समे वरवीं मंगळ बाप निरेकडी बरदोळे आमी आमच्या आतां आमच्या आतांचे दवरया प्रति रितीन ताणें केल्ल्या सर बरेपणा सुगडास काडया निरंतर आमी मागणी उबारता तूं आमची मागणी आयकता मागलेलें सगळें फावो करता सुटका दिता सोडवण दिता बेसांवांनी भरता हे आमच्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया एकल्याक दंपराच्या गांठीची दुख उगूण जाल्ल्या पासून एकल्याक घुमटेची शिरेची तकलेची दुखूण जाल्ल्या पासून एकल्याक बऱ्या रितीन घर बांदूंक आशिर्वाद दिल्ल्या पासून एकल्याच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट बऱ्या रितीन जाल्ल्याक तेका जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्याक बऱ्या तेका जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्याक आनी 22 जाणांक मागलेलो उपकार मेळ्ळेल्या पासून अर्गां दितात तांचे संगत आमची अर्गां गुंतया आमची उपकाराची उतरां आमी मते घडया सर्गेच्या बापाक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया आमच्या हातूबारया आमी आमच्या देवाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू तुझे द्वारा दान जेजू तुवें आमचेर वतल्या सर बऱ्यापणा खातीर देखायल्ल्या दये खातीर केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता सुमया सगळ्या काळजांत तुका वंदिता तूं आमचो देव आमचे मोग करताय आमचे जतन करताय आशिर्वादांनी भरताय वेळा काळा तरी जावन मागलेले सगळे आमकां फोव करताय तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन ओगळाप हालेलुया 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 हालेलुया
सर्गींचे बापा जेजू ख्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणीत नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बघेवंत दे मरी पात आमी तुका गानिता सर्गींचे बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळेच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्या की बापा बघेवंत दे मरी पात आमी तुका गानिता बापा या नव्यानाच्या कुटुंबा बघेवंतात देवाच्या मजतीन वेदोळ केल्ले आनी मुखार करूंक शिवेले उपकार आबासोत बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता बापा तुवें तुझे देन पती दिल्या सुखान आसतना गुमोग केल्ले आनी कश्ट आनी राशेन आमकां सांबाळून धरलेल्या की बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता बापा तुवें तुझ्या दैवी मोगान आमकां पातकां सुटका दिल्या तुवें वेळी मती उजवाड दिल्या आनी खंती दुखीने आमकां बसवान दिल्या की बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता बापा तुझ्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नवी तुवें देव सरार्थ दिलेल्या बिजूर काळजाच्या पवित्रत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंद बेजाराई पयस केल्ल्या खातीर बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका हे गानिता बघेवन सगळ्या सांजुदा मुखांत आमची मुखांतर जायती जपां केल्ल्या खातीर बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता सांजुदाच्या मजतीन पुंतळ सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुझ्या कुशा प्रमाणे वेळा कळा देखीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बघेवंत देव मरी पात आमी तुका गानिता आमी सर सांगाता मेळो सुमयान शिकलेल्या मागणी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुयला आमची ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार मोगळ भावपणीन आमच्या पिडेस भावना बसो देवा लागी आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीची कस्तळू करी आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्यार धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा सकट पिडेस तांतळणे आनी फातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा येसुया तुझ्या मनेर दवरच्या पिडेस तां जिविताची भरती भलायकेन गुडी येतम्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसुया सगळीच्या बापायचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थना येसुया सगळीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारन ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना मंगळ येसुया बापा गांवांत तशें पण गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तो ज्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना दयाळ येसुया बापा फोती जिणी संगाती वा संगाती मेळनासतना कस्तो ज्या सर आमच्या भाव भयणीची तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना सर्वीस येसुया भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिनबाद पाव तांचे काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना मरी येसुया पिडेस तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे न मार आनी एका कुळतीचे माये नांवान आमच्या जिवा अमृत आनी बरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळका ह्या दुगाच्या कोणाक आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सगळे ते तुजे काकुळदळे आमचेर परती आनी हे परदेशा उपरांत तुजे गुसलेस दी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळ हे मुगाळी दुलभ ओंकार मोरये पिडेस आमच्या भाव भयणी सूड आस्कर या तांचे बरे भलायकी पासून विशेष करून आमी मागया त्रियक देवाक वंदून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत तुवें गुण करताय प्रार्थुया बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टून तुज्या साकर आनी साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन शोभरीत कर अशें पातकनी तळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे प्रार्थुया बोधया सुमया भवतांच्या बुजवंदरा तुजी मितमेर नातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचेर राखण बडवेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मना वैत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून शिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेस तुका अर्गां दिवन दीत जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पांकूं तो तुमकां माई पासांनी काकुळतीन वागूं दोलो बायान तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी
देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसासरा पर्यंत आमचे संगाता तो आसा. तो आमचे सवय रावो, तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मकल्यान तो रावो, तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे देहाचे सर्व वायट बसपण उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजोळीत करूं. आनी सर्व पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. ओसोनियान क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. थोडो वेळ सुमयाचें आराधन आमी करुया. ताची सकत ताचें बळ, ताची भलायकी, ताचें समाधान आमचें करून घेवया. आराधनाचें गीत आमी गावया. ಸಿಂಹಾಸನ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ಬೋನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. हालेलुया आमेन हालेलुया. हात उभारूया. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा, आमच्या समय आराधन करूया, ताची स्तुती करूया. वरचो देव आमचो, आमकां आदार दिवचो देव, आमकां बेसवानी बसो देव, आमकां कृपेन भरचो देव. सम्या देवा आमी तुका आराधन करता, तुजी स्तुती करता. दिव्यार पडून हात उभारून तुका वाखणटा सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, गुलाब जेजू, जिजरा दान जेजू. हालेलुया हालेलुया. अर्गान तुका सम्या जेजू, उगळप तुका सम्या जेजू, स्तुती तुका सम्या जेजू, आराधन तुका सम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून बसयाम इकडी बर सम्या पळय म्हज्या मगरच्या भावानो भयणीनो, आसरो सोदून तुमी आयल्या सम्या सरसी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायती राटावळ तुमकां आसा, जायती कामां तुमकां आसात. भुरग्यांक इस्कल सुरू जालां वय गे, भुरगीं LKG तावन पुरो इस्कला वयतात, भुरगीं इस्कल सुरू जालां. तुमकां जायतीं कामां आसात. हां, घरा आसलेल्यांक घरचें पुसचें काम, रांदचें काम, न्ही गे, तोट आसलेल्यांक तोटाचें काम,
हां बिझनेस असलें बिझनेसाचें काम सगळं आसा पूण जाल्यार तुमी त्याग करून पयसतान हांगासर आयल्यात कित्याक आयल्यात तुमी हां कित्याक आयल्यात बेश्टे आयल्यात गी ना बेश्टे आयल्यात गी न्हीद काडूंक आयल्यात गी ना तुमी एक उद्देश दवरून आयल्यात सोम्याचें बेसांव घेवंक आयल्यात सोमाचें समाधान घेवंक आयल्यात तुमी सोम्याची आशिर्वाद घेवंक आयल्यात तुमी सोम्याची भलायकी जोड घेवंक आयल्यात तुमी आनी एक मागलो उपकार घेवंक आयल्यात तुमी खंडीत उडासतो वरा जी कोण तुमी हांगासर आयल्यात जें कितें तुमी मागतात तुमी मागलेलें कितें कशें व्यर्थ जायना निर्फळ जायना उडासतो वरा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तुमी सोम्याक दिल्लो वेळ तुमी केल्लें सोम्याचें भजन तुमी केल्लें सोम्याचें आराधन केदी कस निर्फळ जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. कित्याक म्हज्या मुगाच्या भावभयणीनो भुमीक देवाचें उतर म्हणटा भुमीक पडलेलो पावस कशें निर्फळ जायना भुमीक पडलेलो पावसाचो हर एक थेंबो जिवाळ किर्लोसो करता त्या मापान तुमी भेटलेली मागणी केदी कस निर्फळ जायनात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज सोम्या मुखार तुमी आयल्यात तुमची तेसांव घेवन आयल्यात देखून आज तुमकां खंडीत सोमी आशिर्वाद दिता देखून सोम्याची स्तुती करूंक जाय आमी सोम्याचें आराधन करूंक जाय ताच्या तेंपलांत आमी आसां रात्रीन बजरिकाची फेस्त आमी आचरण करतना आज आमी ह्या तेंपलांत आयल्या देवळांत आयल्या देवळ जावन आसा देवाच्या हजरपणाचें घर आनी ह्या देवळांत जेजू व्हडल्या रुपार खरोच आमच्या मदें हजर आसा व्हरतें भाग आमचें सोम्या मुखार बसचें ताची स्तुती करचें ताचें आराधन करचें हां सगळ्यांक हें भाग फावो जायना त्या पासून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय ताची स्तुती करूंक जाय असलें देवाळ आमकां ताणें फावो केल्ल्या पासून असली महिमा ताणें आमकां ह्या देवाळा मुखांत्र देवाचें उतर आमकां आयकोंक फावो केल्ल्या पासून ताची कुरपेची झर ताची जिविताची झर उंड्या आनी वायना मुखांत्र म्हणजे जेजूच्या मांस आनी रक्ता मुखांत्र आमकां मेळ्ळें अशें केल्ल्या पासून ताच्या जिविताची झर ताच्या उतरां मारिफात आमच्या काळजा मतीन कोसोवंक केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय देखून आमी सगळीं उबी रावया ताका स्तुती जावन आमी गीत गावया देवा तुजी स्तुती करता म्हणलें गीत आमी गावया आनी भक्तीन ताका आमी वंदुया आमी तळये पेटया सोम्याक आमी भजन करून हें गीत आमी गावया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुज्या रासांत पावता पर्यंत आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा सर्ग संसार असो तो न्ही तो देव तो अब्राम असो देव तो इसाक असो देव तो जाकोब असो देव तो मोइज असो देव तो दावीद असो देव तो सलमान असो देव आम्हा समेस्त असो आमकां संगत दिवचो आमकां बळ दिवचो आमकां कुरपेन भरचो आमकां आशिर्वादांनी भरचो ताचें समाधान दिवचो देवाची स्तुती करया दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करया सगळ्या सत्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता
म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या दासांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या दासांत पावता पर्यंत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हालेलुया हालेलुया दोबार हालेलुया हालेलुया आमचो समय आमच्या मध्ये असा हालेलुया हालेलुया आमच्या समय आराधन करूया आमच्या समयाची स्तुती करूया वर्त देव आमचो सर्व संसार सुधारी सर्वेस्पर देव जेजू ख्रिस्त उन्या रूपार आमच्या मध्ये असा तुका जाऊ आराधन सोम्या तुका जाऊ अगळप तुका जाऊ स्तुती हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड अर्गा तुका सोमिया जेजू अगळप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 बशी आमी इकडी भर परत सोमिया पळया इकडी भर सोमिया पळोवन आमचे आतर्ताचे दवरया भक्तीन दोळे दांपया आमी एक घडी भर मगच्या भावाना भयणीनो पवित्र देवाळांत जायते फावटी आमी भितर सरलेली आसा आमच्या ल्हान भुरग्यापणार आवय बापायनी आमकां देवाळा काडलेलें देवाळाच्या वेदीचेर आमकां समर्पीत केल्लें उडास करा ताचे उपरांत आमी कितले फावटी देवाळाक आयल्या पूण भोवते बरी आमी देवाळा भितर पांय दवरला गी देवाचें घर देवाळ आमी पवित्र केलां गी अपवित्र केलां ह्या देवाळांत देवाची स्तुती करच्या बदलाक आमी हेरांची स्तुती केल्ली आसा गी ह्या देवाळांत बसोन आमी राग मसोर चिंतलो आसा गी ह्या देवाळांत बसोन आमी हेरांचें नांव पाठ केल्लें आसा गी ह्या देवाळांत बसोन आमी सोमयाच्या कुडी रक्ताक अकमान केल्लो आसा गी ह्या देवाळांत बसोन आमी सोमयाची स्तुती करच्याक फाटी सरले आसा गी ह्या देवाळांत बसोन आमी देवाची स्तुती करूंक लज्जल्ले आसा गी ह्या देवाळांत बसोन देवाची स्तुती करच्याक आमच्या हात उबारूंक तळयो पेटोवंक व्हडल्यान गावंक आमी फाटी सरले आसा गी जर तर आसा जाल्यार सोमया आमकां बक्षी म्हणून आमी मागया मगच्या भावा भयणीनो हे देवाळाचें पवित्रपण अपवित्र करूंक हांव एका ना एका रितीन कारण जाल्लो आसा गी सोमया लागचें बक्षाणें मागया सोमया आमचे दया दवकय आमचे तुजो आशिर्वाद घाल तुजें मंदीर थोडे फावटी आमच्या स्वार्थाक आमी वापरलेलें आसा तुजें मंदीर आमी आमच्या फायद्याक वापरलेलें आसा तुजें देवाळ आमी आमच्या स्वार्थान अपवित्र केल्लें आसा तुजें देवाळ आमी आमच्या मसरान तें अपवित्र केल्लें आसा तुजें देवाळ आमच्या खोट्या चिंतनांनी तें देवसराचें बुयार केल्लें आसा हांगासर स्वरांचें बुयार केल्लें आसा मगळ सोम्या वो अपराध आमचे सगळो पुसून काड तुजे अपराध आमचेर तूं थापी नाका सोम्या बगर आमचो अपराध सगळ्या मनान तूं धुवन काड तुजे पवित्र रगत शणोवन आमकां दोन नितळ कर सोम्या व्हडा काळसान व्हडा पातयेन व्हडा बाबरतान व्हडा कल्तिकायेर सोम्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरता आमच्या पातकांची दूख धरता सोम्या आमकां बोगस म्हणून मागता सोम्या बोगस म्हणून मागता सोम्या हो वेळ वो परिवर्तनाचो वेळ बक्षणाचो वेळ सोम्या आमचे दया दाखय आमकां आशिर्वादीत करी आमकां बोगस म्हणून मागता सोम्या मुखाच्या भाव भयणीनो तुमच्या हाताचेर दवरा तुमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरा जर तर तुमच्या जिवितांत देवाचें मंदीर अपवित्र करूंक कारण जाल्लें घडितां तुमच्या उडासा आसा जाल्यार सोमी लागचें बोगसाणें मागा जेरुसलेमाच्या वाटेर जेजू समकताना कुरीस घेवन जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो जेजू मेळोवंक आयिल्ल्यो आनी संदर्भात जेजून म्हळें तुमी म्हजे पासो रडची गरज ना म्हजे पासो तुमी रडा नाकात मग रडा तुमच्या पासो तुमच्या भुरग्यां बळा पासोत देखून म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आमी आमच्या पासोत आमच्या भुरग्यां बळा पासो रडया पातकाची दूख धरया वेळ परती जालो देवातावन हांव चड पयस गेलो आतां हांव पाटी येता पातकाच्या वाटांनी चड घुरो सोम्या हांव पाटी येता
देवातान हांव पयसलो हाता पाटी येता पागाच्या वाटांनी सडगुलो सोम्या हांव पाटी येता. मोगळ सोम्या तुझे देवळा पवित्र करण, तुझ्या देवळाची पवित्रता ह्या उगडावन म्हजो स्वार्थ सुदरल्या खातीर, म्हजो फायदो जोडल्या खातीर, अकमानाची उतरां निंदेची उतरां ह्या देवळांतल्यान म्हज्या काळजा मतीन भायर आयिल्ल्या खातीर सोम्या पश्चात्ताप पावता सोम्या. दूख धरता बगसाणें मागता तुजे सरसी येता सोम्या. तुज्या घरांत येता, तुज्या मंदिरांत येता, परतून हें मंदिर हें घर सोडून वचो ना सोम्या. तुज्या उक्त्या हातांनी म्हाका वेगून धर सोम्या. हांव परत तुज्या वेगें मेळोंक येता, म्हाका पटलून धर म्हाका सो मोदी सोम्या. घरा येता घरा येता घरा येता घरा येता परतून सांडून वचोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता घरा येता परतून सांडून वचोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता. मग बाबडीनो आमचें समर्पण करया ह्या वखदां. आमचे दया आमचे दोळे धांपया, आमचे हात उशेवन धरया. सगळी आमची कूड माथ्याच्या केसां तोंड पांयाच्या नक्षे पर्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जेरुजलेमाच्या देवळांत थंयसर कोड्यांची बली जाताली, परव्यांची बली जाताली, बकऱ्यांची बली जाताली, थंयसर गोरवांची बली जाताली. हांगासर आतां आमकां तसली बली भेटयसय म्हणना. सोम्यान आपणाकच बली भेटोवन ह्या सर्व बलिदाना परस श्रेश्ठ वर्तें बलिदान ताणें भेटयलां. संवसाराच्या रचनेचें बलिदान जावन आसा, मेळ्ळें बलिदान, पतकी बलिदान, पण जेजूच्या परमईत पवित्र कुडीचें बलिदान जावन आसा, अत्यंत श्रेश्ठ बलिदान. ह्या बलिदानान उरल्या सगळ्या बलिदानाची बली ती सगळी नपेस करून उडयल्या. आतां खंयच्याय बलयेची गरज ना. सोम्याच्या कुडी रक्ताचें एक मात्र बलिदान त्या आदी भेटयलेलें तें आसा आनी मुखार आसतलें. ह्या बलिदाना मुखांत दुसरें खंयचेंच बलिदान आमकां देवान दिवंक ना. असलें बलिदान दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमची कूड, ह्या पवित्र कूड, ह्या पवित्र मंदीर सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत आमची आसली सगळी अस्कत गाय, आमची दूख, आमची कंत, आमची बेजाराय, आमचे समस्ये, आमचे वळवळे सगळे सोम्या पांया तळा समर्पण दिवया. आमी उदका वयल्या बळबळ्या बरी आज आसा फाल्यां नांव आमकां कळीत ना. आमी देव सर्वेस्परा देवान फुंकल्यार पडता आमी तसले अस्कत भुरगीं आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यां बाळांक परगांवांत आसात, आमची भुरगीं शिकून आसात, आमची भुरगीं परीक्षा बरोवन आसात, आमची भुरगीं जायत्या कश्टार आसात. त्या सर्व भुरग्यांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. इस्कॉला वचून सुरू केल्ल्या त्या सर्व भुरग्यांक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. परगांवांत असलेल्या भुरग्या बाळांक आशिर्वादीत करूंक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. आमचो वावर, आमचें काम सोम्या समर्पण दिवया. जायते जाणां ऑफिसांत काम करतात, कंपनीन काम करतात, फॅक्टरीन काम करतात, वाहनांनी काम करतात, आनी विविध संस्थांनी काम करतात, घरांत काम करतात, तोटांत बटांत कृषींत काम करतात. तांकां सोम्याक समर्पण दिवया. तांच्या कामांत बद्रती, स्वस्तिकाय, चौकसाय हेतेच प्रतिफळ मेळोवन दी म्हणून मागया. आमी समर्पया. काम नातलेले आमच्या भाव भयणी, कामाच्या सोदण्यार आसच्या भाव भयणी तांच्या सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया. बरें काम, बरी विजा, बरें सगळें तांकां फोवस हांव दी म्हण मागया. बिझनेस चलयतले जायते आसात. कोरोना वरवीं जायते बिझनेस नुकसानार जाला. सर बिझनेस परत फाटीं उठोवंक, परत आदल्या नॉर्मल कालाक येवंक सुरेस्पराचो आदार मागया. सुरेस्पराची कृपा मागया. आमी मागया प्रते रितीन सर्व काज जोड्या बसोत, काजरीची बी जिवन आसात तांच्या बसोत, सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायके सगळे तांच्या जिवितांत एकामेकाचो भरपूर मोग करूंक, एकामेका मानार लागून विस्वासी रावून तांकां फावोस हांव दी म्हण आमी मागया. भुरग्याचे देणे नासतना कसता जाल्यार काजेर जोड्या बसोत आमी मागया. हेगडी परतोळे धांपया तांच्या बसोत विशेश करून आमी मागया.
विविध रीतीच्या पिडेक ओळख जाल्ल्यापासून मागे मानसिक पिडेक ओळख जाल्ल्यापासून डिप्रेशन जावन विपरीत टेन्शन आसून कष्ट दिल्या आमच्या भुरग्यां पासून विशेष करून मागे जायतीं जाणां मानसीक वत्तडान बली जावन आसात तांचे पासून मागे तशेंच कुडीच्या पिडेन कश्ट दिली जायतीं जाणां आसात आमची मालगडी आसात उतर प्रायची आसात प्रायवंत आसात आस्पत्र्यांत आसात घरांत आसात तांचे पासून आमी मागया विविध समस्या बली जाल्ले पासून मागया प्रतिरितीन खासदाराची स्वप्नां चिंतून आसल्या स्वप्नां पळोवन आसल्या सर युवती पासून बरी सेरिकेचे देणे तांकां भाव जावचे पासून मागया विविध रस्ता वळख जाल्ल्या पासून कश्टां सांपडलेल्या पासून सुटके सोडोवण्या पासून आमी मागया सोम्या तुमी आमचे तुजी दयाळ दाखय दया दाखय दया तुजी दाखय सर्वेस्पर आमचेर आमच्या सगळ्या कुडीचेर आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आमच्या सगळ्या आठाविट्याचेर तुजी दया दाखय म्हणून आमी मागया आनी आमकांच आमी सोम्याक समर्पण करया. दया तुझी दाखय मोजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुळतीचेर आशिर्वाद तुजे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला. दया तुजी दाखय मोजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुतीचेर हांव आशिरवला. आपूण म्हजे दोळे आपूण म्हजे कुर्डे दोळे सोम्या आत्मीक कुर्डेपण म्हजे तन पयस तोंडाय दयाळ दिश्ट दी तूं म्हाका ये दुनिया पेल्याक म्हजे भाव भयणी म्हूण वळखूंक म्हाका शिकय. आपूण म्हजे हात पाय ये सोम्या आळसाय सगळी म्हजे तावन पयस तोंडाय सुडसुडीत आनी उर्बेस्त म्हाका कर दनिया तुजें बरेंपण वांटून घेवंक शिकय. आपण म्हजी सगळी कूड सोम्या हे सोम्या आपण तुझ्या पवित्र हाताने आपण ती शुद्ध कर नितळ कर ती गुण कर सोम्या तुझ्या पवित्र स्पर्शान ती निर्मळ तू कर दावंडाई सर वाईट सकत खोटी सकत पिडा शिडा हे दनिया तुझेर विश्वास करून मागता पवित्र आत्म्या तुझ्या म्हाका बर सोम्या. आपण मुझे कुडे दोळे ये सोमिया आत्मिक कुडे पण मुझे तावन पयस दावंडा दया दी तू म्हाका ये धनिया पेल्याक मुजी भाव भयणी म्हूण वळखूंक शिक. आपण मुझे हात पाय ये सोमिया आळसाय सगळी मुझे तावन पयस दावंडा सुडसुडीत आनी उर्बेस कर ये धनिया तुझे बरेपण वांटूंक जियेवंक शिक. दया तुजी दाखय मुजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुतीचेर हांव आशिरवला. दया तुजी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुतीचेर हांव आशिरवला. हालेलुया 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 परत म्हटल्यान हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया निरंतर हात उभार निरंतर सोम्याची स्तुती करा हालेलुया 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 अर्गांचे जो गुलाबचे जो तुझे जोरादांचे जो मगळ सोम्या सगळे भक्तिकांचे भरपूर आशीर्वाद कर तुझे गुणकजी देवी सकताचे शिरा शिरेन वडे तुझे पवित्र का सोडू दे तळकर तुझ्या नावांत का गुणकर सोम्या तुझ्या नावांत का आपण तुझ्या नावांत का बेसवानी बर सर वाईट सत्तेत खोटे सत्तेत देव सराच्या नाट्य माठ म्हणतात विदेश पडता करीवार सोम्या तुझी कृपा व तुझे सकत व तुझे बेसवा सोम्या हालेलुया 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 आपण जे जो आपण हर एकला आपण गुण कर सोम्या कुणीचे मोतीचे समाधान का भव कर सर वाईट सत्तेत निवार सोम्या आपण गुण आपण सोम्या टच टच देम heal them lord आपण ಗುಣ ಕರ್ಸಮ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಸ್ಥರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ जेजू सोम्या आमच्या देवा तू कसा वरादा तू कसा महिमा जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुणकर आमका पिडेंतली विविध कष्टानस्तांतली आमका निवार सोम्या गुण कर जेजू गुण कर आमका जेजू सोम्या आमच्या इष्टा सदा दादी कुरपालाब बेसावदी सोडकालाब सोडवोंदी जेजू सोम्या जेजू 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 गुण कर जेजू हालेलुया 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 आमच्या आता आमच्या तकड्याचे दवरयाम पवित्रात्म्याची मसत मागया या पवित्रात्म्या देवाने आमकां अभिषेक करी पवित्रात्म्या देवाने आमकां गुण करी आमी जावन आसां तेंपलां मंदिरां तुजी ह्या मंदिरांत वस्ती करूंक घे पवित्रात्म्या ह्या मंदिरांत वस्ती करूंक घे पवित्रात्म्या आमच्या काळजांत वस्ती करूंक घे आमच्या मनांत वस्ती करूंक घे आमच्या जिवितांत वस्ती करूंक घे पवित्रात्म्या देवाने पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयलेल्या पवित्रात्म्या आमच्या देवाने आमच्या मुखल्या रावन आमकां वाट दाखोवंक घे आमच्या फाटल्या रावन आमचें संरक्षण करूंक घे आमच्या बगले रावन आमकां सांगात दिवंक घे आमच्या वयर रावन आमकां आशिर्वाद दिवंक घे पवित्रात्म्या देवान हे पवित्रात्म्या आशिर्वादांनी भर बेसावांनी भर आनी कुडियत्म्याचे सक्तीन भरूंक घे पवित्रात्म्या 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 ये तुझा पूजा पवित्रात्म्या ये देवाने पवित्रात्म्या तुझे कृपेन भरूंक घे पवित्रात्म्या ये तुझा पूजा पवित्रात्म्या ये तुझा पूजा पवित्रात्म्या तुझ्या उजान ये देवाने पवित्रात्म्या ये तुझा Come Holy Spirit, come upon us. ಹಿಡಿದು ಬಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷಿಕ್ತಗೊಳಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ದೇವೈ ತುಜೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ್ಯ ದೇವೈ ತುಜೋ ದೇವೈ ತುಜೋ ದೇವೈ ತುಜೋ हे पवित्रात्म्या देवा तुझं उजव फक्त आमच्या
जिविताचे आहेत तुझी गुण कशी देवी सगळ्यात आमच्या शिराच्या वळाय तुझ्या पवित्र घोषणा नितळ कर तुझ्या सक्ती नामका बार तुझी गुण करची देवी सगळ्यात आमच्या शिराने वळाय तुझ्या पवित्र फळाने आमचे जीवित नेटाय तुझ्या पवित्र देण्याने आमचे जीवित बर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या नितळ कर मुझे काळी 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 ये पवित्र आत्म्या देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो देवय तुझो उजो हालेलुया हात उभारूया हालेलुया 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 हर गांचे जोगला आमचे तुझे वरदान देतो पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमका तुझे कृपेन कर सत्यान पर आशीर्वाद सर्व वाईट सत्यता कोणे सत्यता सर्व खोट्यापणाचा आमका वेगळी कर सम्या कसलीच वाईट सगळ्यात कोणी सगळ्यात आमच्या येणं जाऊच्या तुझ्या आशीर्वादाने बर आम्ही तुझे टेम्पला जाऊच्या आमका पवित्र आत्म्याचे कृपेन बर सम्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमका अभिषेक कर आमका तुझी टेम्पला करून घे आमच्या ते वस्ती कर आमच्या ते राव पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka sumian Jesu, nitta tu baria. Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka oglap tuka sumian Jesu, modlan aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, 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 Haleluya. Sumia ke din wasun don antari din ami din wasun. Joran, praise the Lord. Haleluya, Haleluya. Ergan Jesu, oglap Jesu. Haleluya, 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 Haleluya. Sumia so आशीर्वाद घेऊन को कवियां गीत यदवडा सक्रामेंता यदवडा सक्रामेंता सस्तांग नामात करूया पूर्वीला त्या रूपा बदला नव्या रीती आदया Solvor veciascat vishma Bavarta bordia Zashem bapa Zashem puta Ullasani stutiza Podvi maima sasna sasna Eका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावळता प्रार्थुया ये देवा ये विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सोड सदां सामचे तें बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां भोव कर अशें तुजें मंदिर तें पवित्र तुझ्या हजरपणाचें घर म्हणलें मानून घेवन त्या मंदिराचो मोग करूंक त्या मंदिरांत तुजी स्तुती करूंक त्या मंदिराक गौरव आनी मान दिवंक आमकां भोव कर आमी तुजें मंदिर म्हणलें सत वळखून हे मंदिर पवित्र सांबाळूंक आनी ह्या मंदिरांत तुजें आजारपण निरंतर आसा म्हणलें वळखून भोवती सुवात ह्या मंदिरांत तुका तयार करूंक आमकां भोव कर जोची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
उभी रावया आमच्या दुबारया सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वदा व्हडल्या म्हणया सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा देवदास सुमित नाव आता आणि सदा सर्वदा देवदास सुमित नाव आता आणि सदा सर्वदा देवदास सुमित नाव आता आणि सदा सर्वदा देवदास सदैव जावं सोम्याचें नाव सदा हालेलुया 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 सोम्याचें निमाणें गीत गावन सोम्याक आमी नमान करया तुका सोम्या हा वर्गा दिता तुझी विजित त्यानी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वर्ता अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीव दातारा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाव गवनगा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाव गवनगा मोगाळ पुता सुवें अवघर मोरी आशीर्वाद दिवा बगीन कुर्साचे गुरवे नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.